आमचे जे प्रश्न आसात ते तुवें मिटोवचे. आमी म्हणनात की फाल्यां आमकां कोरोनानी एरियर दी, पूण आमचे प्रश्न जे आसात बदली कामगार जे 9-10 वर्सां जाल्यात, बोर्डाचे ऑलरेडी डिसिशन आसा 5 वर्सां वयर कोणूच आसपाक जाय, सगळें रेग्युलर जावपाक जाय. 4 वर्सां जवळ जवळ 400 कामगार सुमारा रिटायर जाल्यात, जागे हांगा भरपूर आसात ऑलरेडी. आणि त्या शिवाय बारीक बारीक प्रश्न आसा युनिफॉर्माचे हेजे तेजे. आमी एरियर्स हो एक मेजर प्रश्न आसा जाका सरकाराक हे पयशांच्या बाबतींत हें आसा. आनी एग्रीमेंट करपाचो आमी फाल्यां पयशे दी म्हणून कोणा कडेन मागिनात, पूण ज्या प्रमाणे एक प्रथा आशिल्ली गव्हर्मेंटा कडेन एग्रीमेंट जातालो. आमचो स्वर्गीय चीफ मिनिस्टरान आमकां उत्तर दिल्लें 2018 लागू करता, तुमकां खबर आसा. आमी इमिजिएटली मागीर हें करुया, एग्रीमेंटाची बी मागीर बसुया आनी करुया. ह्या मुखेलमंत्र्यान आमकां ऑर्डर दिली बदली कामगाराचो प्रश्न येवचो ना, आपूण सगळ्यो जाग्यार उडयता, रेग्युलर करता. बाकीच्या सगळे डिपार्टमेंटांनी कॉर्पोरेशनांनी जे 5-5 वर्सां जे आमचे कडेन आसात 5-5 वर्सां आसात ते सगळे कामगार रेग्युलर जाल्यात. सो आमी मागतात हात जोडून कामगारां तर्फे आमी तुमचे कडेन निवेदन दिवपाक आयल्या, कित्याक आज आमकां बरी संदी की तुमकां सांगपाक, आनी तुमचेर आमचो भरपूर विश्वास आसा. तुमी आमचे करचे इतलें सांगून तुमकां हांव निरोप दिता. आता आजची जालें ते पयलीं मागून मागता पयलीं कालचे पास दोन माल मागता काल, पूण काल हांव बिजी आलो तेन्ना आय डिडंट रिप्लाय No, No. We know you are busy. We have compared you as a Bhismacharya of Mahabharata, and you can only do that. And it is required that हांगा जे काही कौरवूय आसा तांकां तुवें एडवायज करपाक जाय. आणखी जालें ते 8 वर्स जालें हांव चॅरमॅन आहा. 8 वर्स आतां म्हणजे बॉन्ड नाही जालें केटीसी स्टाफ. इवन म्हाका फुल टर्म बिकॉज चॅरमॅन केल्यार म्हाका जाय पण म्हणजे एक एम्बिशन आहा ते मेक केटीसी इन प्रॉफीट. We'll do that, sir. प्रॉफिटा कशें करतले आमी हांवें सीएम सांगला पळय मिटींग जाला प्रॉफीट जातलें आमकां नॉट थ्रू ऑपरेशन आख्खे वर्ल्ड नोबडी हॅज डन प्रॉफीट इन Transport. वी वॉन्ट केपले ऑन द लँड आनी बस जागा मोडवा म्हापसा वास्को ते भाडे घेवन प्रॉफीट करपाचें. Yeah. Commercial. आतांच चेअरमॅन बाब कार्लोस आल्मेडा ते हांगा येवन आमकां मेळ्ळे. ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कदंबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टराच्या मिटिंगेक येयल्यात. त्या मिटिंगेक ते भाग घेवपाक येयल्ले. ताका लागून आमी सुद्दां हांगा कदंबा कर्मचारीचे वेगळे डिपोज आनी बस स्टँड आनी कितें केटीसी ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज युनियनाचे सेंट्रल कमिटी मेंबर्स आनी इतर लिडर प्रत्येक ठिकाणीचे ते हांगा हाजीर जाल्यात. आयज कॉम्रेड राजू मंगेशकर आनी इतर अधिकारी लिडर्स हांगा हाजीर जाल्यात. ह्या खातीर की आमचे कांय ठोस मागण्यो आसात आनी त्यो खूब तेंप जालो हे प्रश्न मिटोवंक ना. कसले प्रश्न ते? एक आहा परमनंट कामगाराचे एग्रीमेंट 7th पेचो, तेजे पेमेंट ऑफ एरियर्स, त्याच परी परमनंट कामगाराचो जे पोरने कितें एरियर्स आहा ऑफ DA, प्रमोशन्स फिटमेंट सारकें जावंक ना खूब जाणांचे, बेसीक सारकी ना ती सारकी करची. आनी तशेंच परमनंट कामगाराचे दुसरेय प्रश्न आसात ते म्हणल्यार बोनस दिवंक ना. 7-8 वर्सां जालीं बोनस आमकां अजुनूय दिवंक ना. दिपावळीक कांय एडवान्स दिना. हे सगळे प्रश्न आनी तशेंच सवलत्यो काम करपाच्यो सवलत्यो थोड्यो सोयी लायक टॉयलेट्स, क्लीन वॉटर, पोर्टेबल वॉटर, स्वच्छ पाणी आनी तशेंच रेस्ट रूम्स आनी इतर सवलत्यो ह्यो आमी कदंबा मॅनेजमेंटा फुडें दवरल्यात.